ऍक्च्युली हो पेंडिंग खूप दीस आशिल्लो आणि लोकांक कॉन्ट्रॅक्टराचो विषय आशिल्लो की जाल्यार म्हाका खबर ना, पण आमी आता तुमकां एक कल्पना दिवंक सोदता की ह्यान फुडें अंगणवाडी म्हणटा ते आमी गोवा इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाक आमी दिल्ले आसा. आमी खाद्य बी जे दिता ते न्यूट्रिशन बी एक वेगळ्या तरेचे दिवपाचो आमचो प्रयत्न आणि एक नवी केला की बालवाडी कशे साफ सफाई तशेंच टिपटॉप आसूंक जाय आणि त्याच बरोबर भुरग्यांक इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांतले इलेक्ट्रॉनिक इंटरॅक्टिव्ह जे शिकपाक गावता तो एक आमी हे कोड जावन आमी तेजे पयलीं डायरेक्टर आनी हांव 2-3 कडेन वचून आणि आमी आमची एक टीम करून 2-3 कडेन वचून पळोवन येतले. देशान बी पळोवन येतले. ह्याच आमच्या महाराष्ट्र आणि शेजारीच्या भागात जे कितें चलता, जे कितें नवे तरेचे अंगणवाडी ज्यो केल्या बाकीच्या राज्यांत, जे खंय भुरगे ल्हान भुरगे तुमी घालताले अंगणवाडीन, फक्त तांकां थंय बसोवपाक ना, तांकां नवीन सिलेबस बी काडपाची गरज आसा. आनी नवीन सिलेबस घेवन आमचे सीडीपीओ हांकां सगळ्यांक घेवन एक टीम करून एक 2-3 कडेन हांव मदीं ह्या म्हयन्यांत विचार करता की फाल्यां हांव दिल्ली वयतलो. आमकां आमच्या भुरग्यांक सांबाळूंक जाय. भुरगीं जर अंगणवाडीक गेली ते खुशीन थंय वचूंक जाय. तांकां त्या तरेचे इंटरॅक्शन जावपाची गरज आसा. तांकां त्या तरेची फेसिलिटी जाय ते उपलब्ध करून दिवपाक म्हणून आमी आतां पावल घेतल्या. ह्यो पयलींच्यो अंगणवाडी आमचे पळय सरपंचान बी सांगलेले, साहेबान बी फोन केल्लो पळय की बेगिना बेगीन ते इनॉग्रेट करून ते भुरग्यांक त्रास जाता. आणि आमकां कितें जाय की तुमची जी भुरगीं हांगा शिकता गांवांत आनी गांवांत अंगणवाडीन येता तांकां बी एक इंटरॅक्टिव्ह लर्निंग म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग जे आसता ते इलेक्ट्रॉनिक बोर्डार टिचराक बी त्या तरेचे आमी एज्युकेशन दितले. तिका बी एक सादेपणान तो सिलेबस त्या भुरग्यांक शिकोवपाक संदी गावंक जाय. आमचो लोक बरो हुशार आहा, ताका बऱ्यापैकी ट्रेनिंग दिल्यार तो त्या तरेचे काम करू शकता आणि ताका त्या तरेचो एक्सपोजर दिवपाची गरज आहा. त्याच बरोबर न्यूट्रिशनाचेर लक्ष आसतलें. त्याच बरोबर आमच्या सगळ्या लोकांक आमी ट्रेनिंग दिवपाचें चालू केल्लें आसा. त्याच बरोबर आमची फेसिलिटी एक इंटरॅक्टिव्ह लर्निंग त्या एक 2 फेजीन घेतलो. 70 एक पयल्या फेजीन आसतले, म्हणजे 2-3 ब्लॉक्स पयले घेवपाचे, ते कशे चलता ते पळोवपाचे. हेल्पर जे असतात तिचे काम असतले फक्त जेवण आणि इतर काही गोष्टी करपाक आणि भुरग्यांक सांभाळपाक. आणि अंगणवाडी टीचर जी आहा ती फक्त शिक्षणाचेर लक्ष दितली. साफ सफाईक आनी कोण आमी दवरतले त्या माध्यमांतल्यान आउटसोर्स करतले, म्हणजे सगळ्याच रितीनी अंगणवाडी आणि हे सगळे गोष्टी टिपटॉप असतले. केन्ना केन्ना लायफान निर्णय घेवचो पडटा. कितेंय कोणी क्रिटिसाइज केल्यार जाता, पण गरिबी कितें ते म्हाका कोणी सांगपाची गरज ना. हांव आमच्या लोकांक सदां सांगता, गरिबी कितें ते म्हाका सांगपाचे भानगडीन पडो नाका. कितें गरिबी कितें ते हांव बरो जन्माक आयला तेन्नाच्यान साहेबा वांगडा भोंवन कितें 70 आशिल्लें आनी आयज 70 कित्याक ते लक्षांत येता. 14 एक नवे तरेचे अंगणवाडी बांदपाचें काम आमी ऑलरेडी सुरू केल्लें आसा. हांव पयर बाब सिद्धांत कुंकळकर जे सहकार्यान आमी ते फुडें व्हरता, तेणी म्हाका सांगलें की आमी बेगिना बेगीन ट्राय करुया हे फुडें व्हरपाक आणि ह्यो सगळ्यो गोष्टी करून तुमकां आमच्या लोकांक कितें तरी फेसिलिटी बरी गावची ह्याच उद्देशान आमी काम करता. कित्याक मोल्ले पर्ये केरीचे 3 भाग आहा. मोल्ले पर्ये केरीचे इंडिपेंडंट 1 MLDचे प्लांट आसूंक जाय ह्याच नदीचेर, हेजेरूच आमचे डॅम आमचो हे येता ते. आणि मेन म्हणजे ते कितें करूंक सोदता म्हणजे आमी डायरेक्ट पंपिंग मेन हांगा ह्या मेन लायनान घालूंक शकता. म्हणजे तुमी बाकीचे पंपिंग जे जाता त्या पाणीचेर अवलंबून रावपाची गरज ना.